बुधवारा सकाळी फुडें वास्कोच्या वाडे तळ्यान सांपळो रचून प्राणी मोगी ग्रॅशियस कुतिनोन मानग्याक धरून रानखात्याच्या सुवादीन केले। 2 दिसां आदींच ह्या तळ्यान थळाव्यांक मानगे दिसून आयिल्ले, तेन्ना सावन तळाव्यां मदीं भंय निर्माण जाल्लो। देखून रानखात्याक कळीत करून बेगोबेग ह्या मानग्याक धरपाची मागणी तांच्यांनी केल्ली। मजगतीं ह्या तळ्यांत अजुनूय आनीक 2 मानग्यांचो राबितो आशिल्ल्याचे थळाव्यांचें म्हणणें आसा। हो न्हू एक्चुली हेजे व्हडले एक आनी एक हा हो एक 15 दीस पयलीं दिसलोले आमकां। सो आमच्या हिंगाचे लोकल्सान सगल्यांनी जे ऑथॉरिटी कोण आहा ते जावं कोणा सांगपा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा जावं कोणाकूय सांगपा तेंकां सांगलोलें, पूण ते सगळे फकत येताले वयताले। म्हाजी हे चड जालें की तो आमकां चडूय हे वयत थिंग सोंतोवपा लागलो आनी आमची धाकली भुरगीं जायतीं आहा हे एरियान। सो तेका लागून आमी कितें केलें, पयर हांव खंय गेलोलो थिंगसून येयलो आनी आमी सगळ्यान भुरग्यांनी आनी वाडेकारान डिसिजन घेयलें की हे ट्रॅपार आमी घालया म्हूण हेका, आनी आमी काडलें आनी आमचो ट्रॅप गायलो। आनी आमचो ट्रॅप गायली म्हणटरी आयज आमकां सांपडलो। 3 दीस लागले, आमी 3 दीस आमचे कंटिन्यू आमी सगळे न्हू एका लागून रावताले। कालूय आमकां तो दिसलोलो, पूण काल आमकां ताणें भरपूर नाचयलो हो हेणें दाखलो। आनी हेज्या व्हडलो आनी एक आहा तो आमी ट्राय करताय तेकाय धरपाक, आनी आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तुमी हेल्प करपाचें आमकां कितें आहा तें चोवपाक धरपाक।